हॅलो एवरीवन, कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर ह्या दिसांनी आय नो माझे व्हिडिओज रेगुलर ना मातशे गॅप पडपाक लागलेले आसा मदीं मदीं, बट हांव ट्राय करतलें की असो गॅप नेक्स्ट टायम उरपाचें न्हू म्हणून. सो आतां मॉर्निंग तरी हांव बिजी उरलें अशें म्हणूंक बरें दिसना, बट देन खरेंच नाशिल्लें हांव घरा कडेन. म्हाका मातशें काम आशिल्लें, बट देन आतां येवन हांव मागीर मातशें रेस्ट केलें. हांवें घरा कडेन जशें पावलें तशें मातशें रेस्ट केलें आनी आतां दनपार जाल्ली आसा. सो मम्मा म्हाका उठोवपाक येयली, उठ गो खंय, उठना गा खंय अजून, जेवपाक तरी उठ म्हणपाक लागली. सो आतां जस्ट उठलां हांव आनी चल सकयल या. पयलीं पेट पुजा करया, पळोवया पयलीं कितें रांदलां तें घरा कडेन. सो नुस्तें फ्राय केल्लें आसा अशें दिसता, बिकॉज तळेलें नुस्त्याचो सामको वास येवपाक लागला. सो पळोवया वचोन कितें केलां तें. एका पोचू काडून दवरला मम्मान आतां हांगासर खेळपाक, आनी ताका खेळपाक कितें दिलां जाणा. हे पळय हो वयता रे पोचूक टॅबलेटीचे कागदा, तेगे फेवरेट क्लीप आनी हो ताजो फेवरेट बावलो, क्लीप आनी टॅबलेटीचे कागद. ना रे पोचू आयज म्हाजें बेडशीट बी धुवपाक घातलेलें आसा. सो ओल्ड बेडशीट हांवें धुवपाक घातला आनी हें हांवें चेंज केलां. आनी हांगासर हे पळय कपडे सगळे रोमाट कशे उडयल्ले आसा, लज कशी सांगपाक सुद्दां, बट ते म्हाका काडपाक जाय, मागीर काडटलें हांव. हेका पळय पोचूक पळयात. पोचू चोतू मागेलो चोतू, ए चोतू दिदीलो जीव कोण रे चोतू. सगळे कडेन म्हजे केस पडलेले आसा. मॉर्निंग जेन्ना हांव न्हेसतालें हांवें माथ्यार न्हाल्लें, सो म्हजे केस वले आशिल्ले. ते सामके अशे अर्ते परते करून हांवें सामके घासला ते भाशेन म्हजे केस हांगा थंय पडलेले आसा. आनी मागीर कांय क्लीन बी करूंक ना. हांवें मॉर्निंग केल्लें तितलें, तेजे उपरांत न्हालें बी ना आनी मागीर कांय क्लीन बी करूंक ना. तशेंच गेलें हांव. पोचू असली नाटकां करता न्हू, लिटरली तुमी इफ पळयलें न्हू, तुमी म्हाका दिसता तेच्या मोगान पडटली दिसता. पळय पडला आनी पोचू बुरसो जाला आमचो. ना रे बुरसो कसो जालो तो, तांबडो जाल्लो. काल तो नाच आमच्या हांगासर डांबर घालपाक लागलेले आसा रस्त्यार, आनी पोचू खंय म्हटल्यार पोचू नाच आमचो. मम्मा बाबडी मागीर पोचूक सोदपाक गरम गरम डांबरान पांये घातले तिणें चुकोन वचोन बाबडेन. पोचू आमकां हे दिसांनी असलें नाचयता. काल कितें जालें, गॅसीचे पायपलायन घालपाक, जशें हांवें तुमकां म्हणजे ओल्ड व्हिडिओजान दाखयलेले पळय की हांगासर रस्ते खणलात म्हणून, कित्याक ते गॅसीचे पायपलायन घालपाक लागले. सो दोग जाणां कोण येयल्लीं आमगेर डिटेल्स घेवपाक लागून, ते कितें मिटर कितें घालतात दिसता म्हणून. तेन्नाच दार ओपन उरलें आनी पळयत जाल्यार पोचू मिसींग. पोचूक सोदपाक मम्मा हांगा थंय मम्मा गेली ताका सोदपाक. पोचूक खंयच मेळना आमचो छोटू. लास्टाक पळयल्यार मम्मा मागीर बेजारली आनी म्हाकाय मातशें रडोंक बी येवपाक लागलें, बिकॉज तो एक जीव कसो आमचो इल्लो सो. आनी खूब टेन्शन जाता तो ना जालो बी जाल्यार. आनी ताका कांय कळना बारकेल्याक, ताका आमी भायर बीन धाडपाची संवय ना करूंक न्हू, ताका लागून. आनी मागीर जेन्ना मम्मा जेवपाक बसली, छोटू येयला लिपोन तिका पळयला आनी जशें मम्मान ताका पळयलें न्हू धांवपाक लागलो. मम्मा तशीच ताच्या फाटल्यान धांवलें. कितलें म्हणून मस्तीपणां करता जाणा तें, बट स्टील येतकीर ताणें मारूय खालो. आनी मागीर बेजार मम्माचेर. मम्मान आपल्या मम्मा कडेन बी वचना, कित्याक जाणा मम्मान ताका वचपाक दिवना, धांवतालो न्हू ते, परत ताका धांवपाक दिवना, मम्मान ताका धरलें. अभय इतलो मस्तीपणां करतलो पळय. तेजो बावलो पळय, तेजो बावलो हो तेजो फेवरेट बावलो सामको. आतां ताका लेवता ते. बुरसो तूं जाला आनी लेवता ताका. पोचू पोचू हो कितलो हळशीक जाला पळय. हो टोकलोच आहा ताजो, हो तेका टोकलो. कितलो हळशीक केला पळय ताका, खंय वचोन लळयत ताका. हो एक्चुली हांवें म्हाज्या गाडयेच्या किचनाक लागून हाडलेलो, पूण मागीर तेजी किचन ती मोडली आनी हेका आवडपाक लागलो. हो टोकलो हेजो फ्रेंड. हो टोकलो कोणालो फ्रेंड, टोकलो कोणालो फ्रेंड. हो कोणालो बाबू हो. आनी हे आवय कुचकू 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 कुचकू. आयज आमगे दनपारां ताल्ले फ्राय, मागीर बेगीन काडले तिडे, मागीर तांबडी भाजी केला हांगासर. आनी हांव फक्त तांबडी भाजी आनी शीत जेतलें. आनी सुंगटाची कडी केला. खंय सुंगटां खंय गो दिसना म्हाका. भितर आहा सुंगटां ती पळय. सुंगटाची कडी केल्ली आसा. हे काल आमगेर कितें ते शिमला मिरची भरलेली शिमला मिर्च केल्ली.
पोचू मस्ती केला केला आणि सुशेगात न्हिदलात तो. पोचू कुच्चू 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 कुच्चू. अहो उठलो. अरे माझ्या नानू तातक तातक. पळय आमगे पोचुली स्टायल पळयला. अरे सारको जालो पळय तो. लांब जावन न्हिदता तो. पोचू आतां उठपा जाय परा. आवय तात येता. आवय ही आनी कसली स्टायल. मस्ती करता तो. पोचू दीदीक ताता येता. दीदी ताता कुला ना वयता रे. पोचू दीदी ताता करता ना प्लीज प्लीज. म्हणजे न्हिदता न्हिदता हले. आवय आवय देवा. मस्त गेलो. मम्माला आवाज ऐकला त्याने. मम्मा येईला. आणि एक टंग क्लीनर घेऊन येयल्ले आसा बिकॉज माझी जी टंग क्लीनर आसता ते हांव म्हाज्या रुमान म्हाजे हेजेर टेबलार दवरतालें आनी ते पोचू कितें करपा लागलो. पोचू तोंडान घेवन ते धांवपा लागलो. हांवें ताका दुस्तूच पळयलें. सो ताका लागून म्हाका न्यू हाडचें पडलें. न्यू हाडटात म्हटल्यार सो दोनी हाडल्यार बरें. एक्चुली खंय दुसऱ्या शॉपार वचून हाडूना हांवें. आमच्याच शॉपार आसता सो थंयच्यान हाडलें. जय श्रीराम. आपल्या वाड हांवें काडूं ना. कॅडबरी काडली आयज भावान. ते हांवें न्हू गो. आयज भावान येता आसतना खुबश्यो कॅडबरी हाडली आनी ते कंजूसान मारताले. ते कंजूसान म्हाका फक्त तूं आनी कितें करता ओलेन. पळय तेका ओलेनच्या आनी म्हाका वाज हाडटा. ओलेन कित्याक वाज हाडटा तूं म्हाका आतां. आनी तेणेन म्हाका ओन्ली आई कितें तरी खायत आहा उडोवच्यान. आनी तेणेन म्हाका ओन्ली 2 ना 3 का 4 तेणें म्हाका कॅडबरी दिली. तेणेन खूब कॅडबरी घेवन येयला तो आयज येता आसतना. कितें जालां ओलेन हें म्हाका वाज हाडटा. सो आतां हांव मातशें कन्फ्यूज आसा की हांव कितें करूं तें. बिकॉज दनपारां जशें हांवें तुमकां स्टार्टींग तुवें व्हिडियोन पळयलां आसतलें दनपारां आमगेर तांबडी भाजी वेजान तांबडी भाजी केल्ली आनी नॉन वेजान आमगेर सुंगटाची कडी आनी ताल्ले फ्राय आशिल्ले. सो आतां म्हाका कितें तरी जाय. तांबडी भाजी म्हाका नाका आतां खावपाक. सो हांव चिंत्तालें की आलू के पराठे करपाचे. बट मम्मान सांगलें तुका कितें जाय तें तूं करून घे खंय. ती हेल्प करना दिसता म्हाका. मागीर करतली ती हेल्प बट आतां सद्या म्हाका करचें पडटलें. सो हांव आलू के पराठे करता. म्हाजो ड्रेस टॉप मातशें तांबडेशें दिसता आसतलें न्हू तें बिकॉज हांव पोचूक घेवन आशिल्लें. पोचूक भितलो भायर वचून लळटा आनी हांवूय लळलेलें आसा कशें दिसता म्हाका. प्लीज इग्नोर. आतां म्हाका वाज हाडनाका रे शाण्या. हेका पळय बाकीची कॅडबरी खंयसर रे गावली तुका. हांव कित्याक चोर रे. हांवें लाग्यो ना रे लोला उज पेटोना. ते धूप घालपा लागून कट्ट्यो पेटयताली. बट आतां मम्मान हें लाकूड रे दिसता ते हाडला धूप घालपाक लागून. आनी तूं खंय वयता. आतां जिमाच्यान येयला. मध मारला हेका मध मारला. आनी धुपाची आयदन खंय. ते जळपा लागला. ते धुपाचें आयदन खंय आसा. कसलें धांवता पळय आमगेर सगळे जाण धांवत आसता आनी तेच्या फाटल्यान न्हू हो धांवत आसता जिमी. पुचकू 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 पुचकू. पळय अरे मातशें पळय मरे. फ्रीज ओपन कर मरे. ती भावाक तापयता. कितें ना म्हाका दिसता फ्रीज ओपन करतात दिसता. आयल्यानू दवरला. कितें जालें गे गॅम बॉय. हांवें फटाफट चेंज केलें बिकॉज हांवें फटाफट उलोवपाकूच दिना म्हाका. हांवें फटाफट चेंज केलें बिकॉज एज हांवें म्हटलें की ते ड्रेस म्हाजो म्हटल्यार ते टी शर्ट म्हाजे मातशें चिकलाचे जाल्ले म्हटल्यार हरशीं तांबडे काय दिसताले बिकॉज हांवें पोचूक धरलेले आनी पोचू म्हाजो लॉन येयला आयज खंय तरी वचोन. आनी हांवें आतां हांव भाजी हाडपाक गेल्ले. सो हांवें भाजी पळय कितें हाडला ती हांवें हाडला बटाट. हेका माती लागला पळय बरें धुवपाक जाय. 2 कांदे हाडला, धनिया हाडला, मिरची हाडला आनी अद्रक हाडला. सो हे आतां बटाट बॉयल करपाक जाय. कांदे बारीक कापपाक जाय. आले बी हो धांवलो. कांदे बी आले सगळे बारीक बारीक कापपाक जाय म्हाका आनी बटाट उकडपाक दवरपाक जाय.
ते आसताली सो ते येशूची तेमी येयल्ली आसा क्रिसमस न्हू आतां सो एवरी इयर येता हांगासर सो आतां जो व्हिडिओ काडटाले ती म्हाका हांसपाक लागली हांगासर बटाट हांवें ऑलरेडी उकडुपाक दवरले बिकॉज हे सगळें क्लिनींग करी सो तेन्ना म्हणजे टायम आनी वेस्ट कित्याक करप सो ऑलरेडी बटाट उकडुपाक दवरले मम्मान आदन दवरलेले आसा आनी तांदूळ घेवन येयल्ली ती हातीरूच घेवन भोंवता पडो हांव बट हांगा हांवें ऑलरेडी जी भाजी आशिल्ली उरलेली ती हांवें धुवन घेतलेली आसा आनी आतां कटींग चालू आसा म्हाजें सो तुमी पळोवंक शकता म्हाका रडोंक येता म्हटल्यार हांवें कांदे कापला सो म्हाका रडोंक येता आतां हांव दाखयता तुमकां हा मम्मा कांदे खूब तीख आशिल्ले दिसता सो म्हाका ऑलरेडी कापला आनी ह्यो म्हाका बाकीचे आतां कापपाक जाय ज्या फटाफट कापेज हांवें कांदे आसता मातशे मोठे कापलेले आसा बिकॉज म्हाजे कडेन चड बारीक जायना सो जितले जाता तितले बारीक कापला हांवें आनी ह्या बारीक कापलेली आसा मिरसांग मोठी दवरला बिकॉज ती खाता आसतना कळपाक जाय मिरसांग म्हणून खाले आसा ताका हांवें ग्रेट केला कित्याक नाजाल्यार ते कुडके इफ हांव कट करता चॉप करता जाल्यार ते कुडके मागीर तोंडान येता सो हांवें ताका ऑलरेडी ग्रेट केल्ले आसा हें जालें एक सायडीन आतां हांव जिरे हाडटा आनी बटाट बी उकडले दिसता सो ते आतां काडून म्हाका मातशें थंड जावनी मागीर हांव ताका पील करपाक जाय बटाटाक जालें म्हाजें हेका हांवें लायला तेल इल्लेशें आतां हातीक आनी हेका आतां तेल लावन परत हांव आनी एकदां मळटा बटाट बीन सगळें उकडला तुमी पळोवंक शकता हे ओपन जाल्लें आसा सो हेका हांव झटपट पील करता आनी मेळटा व्हिडिओ दिवपा आयलो तो म्हाका दी मरे आतां दी ना हा व्हिडिओ काडटा म्हणून छोरी जाय कसली पळयता राक्षस कसो खातो घे दुसरो नाका म्हाका घे गो आनी नाका म्हाका काम करता तो हांगासर हांव जिरे कुट्टाले कितें म्हणटा ताका जिऱ्याची चटणी करता हांगासर तितून हांवें बटाट कांदे धनिया ग्रेट केल्ले आलें मोठी कापून मिरसांग घातलेली आसा आनी हांगासर हें करतलें हांव मोमा भितर मीठ काडून घेतलें आसा तो मिठाचो अदमास म्हाका सारको कळना बट बाकीचे मसाला हांव घालतलें हितून सो हितून हांवें ऑलरेडी जिरे घातलेले आसा आतां स्वाद अनुसार मीठ घालतलें हितून मिरसांगे पिठो घातलेलो आसा सो मिरची पावडर इल्लोसो घालया चड न्हू ऑप्शनल आसा थोडीशी हळद हेका आतां सगळ्याक बरे तरेन मॅश करता हांव शॉर्ट्स व्हिडिओ रेडी करताले सो शॉर्ट्साक लागून हांवें जे पराठा शॉर्ट्साक लागून जो हांवें पराठा केला ते हो एक पराठा हांवें रेडी केला आनी दुसरो पराठा सॉरी आतां करता हांगासर ऑलमोस्ट 1 2 3 हेजे पे कितें हालत जाली ती सो हांवें हांगा 3 केला एक हांवें हांगा करपाक दवरला आनी हे सगळे मॅस जे हांवें क्रिएट केले ते हांव क्लीन करतालें हे पीठ उरला सो हेका डब्यान पॅक करून फ्रिजीन दवरपाचें आसा आतां हांवें सगळे किचनाचे पराठा बी केले आनी प्लस तुमी पळोवंक शकता हात बी सगळे वले आसा
बिकॉज असा कित्याक क्लिनींग बी सगळें करून येयलें हांव. अशें जावपाक नाका न्हू की किचनान काम केल्यान मागीर बुरशें करून येयलें सगळें. सो क्लिनींग करून येयलें. किचनान बिजी बी उरलें. सो छोटूक हांवें भायरूच काडूना. सो छोटूक पयलीं आतां वचोन भायर काडटा हांव कित्याक म्हाजें काम जालें. ताका मातशें सोडटा हांव आतां. पळोवया कितें करता तें छोटू. न्हिदलां आसतलें म्हाजें बाबडें पोर. आवो ओ कुदे बाबा दीदीन आयज कालुकूच ना तुका भायर. ओय पळय हय म्हाजो बाबू तो इल्लोशो बाबू. दीदी काम करी पोरा. हय हात वलो आचा वलो आचा वलो आचात. आवय 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 सगळ्यांक दाखयता तूं कितले दात आसा ते पोरा. उत 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 मागीर रातचें तातो करपाना तूं. हा रातचें तातो करपाना तूं मागीर. कितें मागीर हांव तशेंच करता ते आनी मागीर दीदीक न्हिदो दिन ते ये सकयल या मरे. ओ पळयलें आमगे छोटू कितलो शाणो तो उलयता तो आमचे कडेन रे. या चादर तशें करिना. दीदी घालपाक दीदीक वाज येता रे पोरा. आमी सकयल या या पळय पळय मम्मा कडेन या का भैया कडेन वयता तूं. भैया पळय रे भैया धरतरी ताका. कितले मालकिऱ्याक पळय ताका भायरू काडून हांव मातशें बिजी उरलें मागीर ताका मातशें काडपा न्हू ती भायर. तुवेंनूय काडून ताका ते जेम काडटाले थंय. आतां आनी बांगडे हाडल्यात तिणें वचोन माजरांक. आनी किचन हांवें क्लीन केलो बिकॉज हांवें सगळें बुचपणां केल्ली म्हणून हांवें क्लीन केलें. पराठा बी सगळें रेडी आसा हितून. हांव आतां मातशे वेळान खातलें. तूं मातशें उगी राव मुगो तुका वाडटा म्हटलां न्हू. येडोन येडोन येता ते पळय कितले बुरशे जाता पळय ते झगडोवपाक वयता ते. हय मग माल ताका ते आनी कितें करताले लग्न नाशिल्लें म्हाका तापयतले. सोड म्हणटा आनी मागीर ते धांवतले. मामा येयला आमगे कितें सांगता आनी मामी येयला आनी तो पळय तो आळशी थंय बसला बेकार कसो न रे. ताका तरी मातशें भायर काडपा न्हू. ताका आमी परत धापले कित्याक ते धांवले आतां परत म्हणून. पळय 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 कसलो आवाज करता पळय. छोटूक छोटूक ओलेंजाक आनी पिवूक हांगा मम्मान वाडले. जिमीक वाडलेले. जिमी गेलो. जिमीक राग व्हडलो येता. ही पळय दोगूय जाण हांगा मस्ती करता पळय. तो ताका हांच्यान पळयता ते थंय वयल्यान बावगोन पळयता आनी ते पडत बी अबी हा. पळय कशें पळयता पळय ताका ते कसो कान दिसता पळय. पळय 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 मस्ते सामके मस्ते. अरे नाका रे भिवय नाका रे पराक. ना रे ना रे राग येता का बोंग रे ते पोराचे. मम्मीले लाडको का म्हटल्यार कितलो खुश जालो जाणटो. लाडकोच तो पळय ताका. कितें रे मा मागे बाबा मागे शानो बोल ना बरो न्हू हय ना सिंबा घे म्हटलें ना तेणी. ते कितें जाता गो अबीक. आवय काय ना गो. म्हाका दोय घेवन यो चल पोरा. चल दोय घेवन यो चल फ्रिजीच्यान. चल ती माम करून आवय नाक्षी बिक्षी लावन धांवता. आय होप तुमकां आयचो हो व्हिडिओ आवडला आसतलो. इफ आवडला देन एक लायक करात कमेंट करात बरें. आनी इफ तुमी सबस्क्रायब ना करूंक आजून देन सबस्क्रायब करात प्लीज. आनी अशेंच हांव तुमच्या वांगडा नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटलें. टिल देन बाय बाय गायज टेक केअर बाय बाय.